सगळ्या जणांनी जीपीएससी ची तयारी करची पडटली। आपण ग्रॅज्युएट जालो काय हांव जीपीएससी ची तयारी 10वी पास जाल्यानूच सुरू करपाक जाय। हांव जीपीएससी बसतलो, हांव ज्युनियर स्टेट ऑफिसर जातलो, हांव मामलेदार जातलो, हांव डेप्युटी कलेक्टर जातलो, हाजी तयारी जर दवरली जाल्यार तुमी स्टाफ सिलेक्शनची एग्जाम पास जावपाक शकतले। म्हणून हांवें म्हणटा डे वनच्यान 10वी पास जाल्यार मागीर तुमी बँकिंग पास जातले, रेल्वे रिक्रुटमेंट जातले, आयएएस जावपाक शकतले। हाजी तयारी आता सुरवातीच्यान पासून दवरात, कारण हेज्या फुडल्यो सगळ्यो एग्जामी ज्यो आसा त्यो इधर जीपीएससी वयतले नाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाक वयतले। स्पेशली फॉर द नॅशनल गेम्स तेंच्यांनी गोल्ड मेडल मेळयला, हांच्या खातीर आमी स्पोर्ट्स कोटा वेगळो 4% रिजर्व केला। हाज्या फुडले पोस्ट येतले ते 4% पोस्ट तुमच्या खातीर रिजर्व येतले। बट रिजर्व येयले हेजो अर्थ असो न्ही की ते तुमकांच मेळटले, थंयसरूय कॉम्पिटिशन आसतलें, कारण तेज्या भितरूय बी त्या 4%च्या कोटांतूय बी तुमी कॉम्पिटिशन दिवपाक जाय। नो डावट हाज्या फुडें म्हाका एसटी आसा म्हणूनच जॉब मेळटलो हेजेर रावनाका। भुरगीं खूब बरी शिकपाक लागलेलीं आसात, एसटीच्या भितरूय कॉम्पिटिशन आसतलें। म्हणजे म्हाका फक्त एसटी म्हणून ना, सगळे एसटीचे भुरगे कॉम्पीट करतले, कारण सगळेच बरे शिकपाक लागलेले आसात। म्हणून जो चड कॉम्पिटिशनान फुडें वयतलो तो चड फुडें पावतलो। म्हणून म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की ह्या कॉम्पिटिशनाच्या युगांत आमचे भुरगे फक्त गोंयांत रावले नाका, ते वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स करून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी प्रायवेट सेक्टर्स ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक जाय। गरज आसा सायबर सेफ्टीचेर, विशेष करून गर्ल्स एकामेका मदीं तुमी उलोवपाक जाय, हो विशय तुमी सांगपाक जाय, जेणे करून चुकून बाकीची कोण जर ह्या सायबर क्रायमात अडकले आसत जाल्यार ती तुमच्या कडेन एक्सप्लेन करून आमकां सगळ्यांनी हे करपा खातीर एक विशिश्ट प्रकारची गँग वेगवेगळे कडल्यान पावता, नॉट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द आउटसायड द स्टेट ऑल्सो। ह्या अशा पद्दतीचे बरीचशे काम करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी नो डावट आमी आमचो सायबर सेक्युरिटी, सायबर लॅब, आतां खूब सायबर एड्युकेशन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनी सुरू जावपाक लागलेली आसा। बट तुमकां हो लेक्चर हांगा मुद्दामून आमी दवरला, त्याचोय तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो।